बजपाय रोमिओ लेन क्लबात घडिल्ल्या दुर्घटनेची उच्च न्यायालयात स्वतः जाऊन दखल घेतली। उच्च न्यायालयाने ॲडव्होकेट रोहित ब्रास डिसांची एमिकस क्युरी म्हणून निवड केल्या। मोडपाचा आदेश आणि परवानगी नसताना चलपी बेकायदेशीर व्यवसायांची उच्च न्यायालयात दखल घेतली। भविष्यात घडपी दुर्घटनां खातीर कोणाक जबाबदार धरचे हे स्पष्ट करपाचे सरकाराक निर्देश दिले। या प्रकरणाची 8 जानेवारी सुनावणी जातली। जिल्हा पंचायत वेंचणूक 20 तारखेक जातली। हे निमतान उद्देगीक वेंचणुकेत काम करपी कामगारांक तशेंच दिसवड्यावेल्या कामगारां आनी हेरांक पेड हॉलिडे म्हणून सरकारान जाहीर केले। सामान्य प्रशासन विभागाने हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केली। तशेंच जिल्हा पंचायत वेंचणूक जावन 22 तारखेक मतमेजणी 15 सुवातींनी जातली। बाणावले तळेबान वाठारात एका तळ्यात बुडून 1.5 वर्साच्या सान भुरग्याक दुर्दैवी मरण येवपाची घडणूक घडली। घराभायर खेळटना हो सान भुरगो तळ्यात पडून बुडलो अशें कळटा। सुमार 11:30 ते 12 मजगती ही घडणूक घडली। ताका दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्लें सांगलें। HPV म्हळ्यारूच ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसाक लागून राज्यात दर म्हयन्याक गर्भाशय कॅन्सराच्यो 8 बायलां दुयेंती सापडटात। केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या। 2019 ते 2023 या 5 वर्सांच्या काळात राज्यात वट्ट 527 बायलांक गर्भाशयाचो कॅन्सर जाल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री जाधव हांणी सादर केल्ल्या आंकडेवारी वेल्यान दिसून आयलें। फाटफुडें बजपाय रोमिओ लेन क्लबात जाल्ल्या घडणुके उपरांत कोलवा वाठारांतले 2 स्पा सील केले। दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी एकनाथ लिटस हांणी स्पा सील करपा विशींचे आदेश दिले। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान सादर केल्ल्या अहवाला उपरांत कारवाय करून साश्टीच्या मामलेदारान हॅपीनेस विल ग्रो युनिसेक्स सलून अँड स्पा आणि रॉयल स्पा सील केले। ह्या आस्थापनांनी बेकायदेशीर वावर चलता असो आरोप अहवालात केल्लो। कायदो पाळोवंक नाशिल्ल्यान हे दोनूय स्पा बंद केल्ल्याचे जिल्हाधिकारी एकनाथ लिटस हांणी सांगलें।
पुराय गांवगिरे वाठारांतली उदरगत करचे खातीर जिल्लो पंचायती म्हत्वाच्यो आसात. जिल्लो पंचायती कडेन ह्या फावटी सामुदायिक शेतांचो ताबो दितले. पडींग शेतां परतून लागवडी खाला हाडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस सत्तेर आयल्यार जिल्लो पंचायतीक आरडीएचे फंड दितले म्हणून आमदार विजयान उलोवन दाखयले. मेरशे गणपती शेड माती भरवण करपाक आयिल्ल्या सीआरझेडाच्या अधिकाऱ्यांक थळाव्या आमदारान आडायले. शेड बांदपाक शेतकारान एनओसी दिल्या आनी सगळ्या कायद्यान केला. मागीर सीआरझेड नेमांचें उल्लंघन केलें अशें म्हणटात तें साप्प चुकीचें अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हांणी सांगलें. सरकारान बांदून दिल्ली शेड आतां सरकारूच मोडपाक सोदता हें कसल्यांनी असो प्रश्न थळाव्यान केला. फाटली 3.5 वर्सां जाली भोमाचे लोक बायपास रस्त्याच्या प्रकल्पाक विरोध करतात. अशें आसतना लेगीत आमदार गोविंद गावडे लोकांबरोबर रावंक ना तशेंच कोणेच आमच्या आंदोलनाक तेंको दिवंक नाशिल्लो. मात आतां जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या उपरांत आमदार गोविंद गावडेन ह्या प्रकल्पाआड आवाज उठयलो. राजकीय फायद्या खातीर तांचो विरोध आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां अशें भोमाचो तावो संजय नायकाचें म्हणणें. कासावले अंडरपास प्रकल्पाविशीं दिशाभूल करप्यांक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन कुट्टाचा आमदारान तोनवाज हांणी केलां. प्रकल्पाचे लागीं 90% काम पुराय जालां. कोमनीदादच्या जमनीचेर कल्वट बॉक्स आनी 4 ते 5 मीटर रुंदीचो फुटपाथ तयार केला. फक्त संरक्षण वणटीचें काम उरलां अशें आमदारान सांगलें. ऑनलाईन गुंतवणूक नोकरीचे हायस रीण आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकारांची हायसां दाखवून देशभरातल्या हजारांनी नागरिकांची सायबर फ्रॉड रॅकेटाच्या माध्यमांतल्यान फटवणूक केली. ह्या व्हडल्या आनी संघटीत सायबर फ्रॉडाचो सीबीआयन पर्दाफाश केलो. हे तांचे नेटवर्क देश विदेशात पातळिल्लें. तातूंत 1000 कोटी परस चड मोलाची फटवणूक जाल्ल्याचें स्पश्ट जालें. हे सायबर फ्रॉड नेटवर्क देशांतल्या कितल्याच राज्यांनी कार्यरत आशिल्ले अशें सीबीआयच्या तपासात उक्ताडार आयले. बनावट गुंतवणूक स्कीम्स, बनावट लोन ॲप्स, खोट्यो पार्ट टायम नोकऱ्यांचे ऑफर्स, बोगस ऑनलाईन गेमिंग आणि या प्लॅटफॉर्मांच्या माध्यमांतल्यान नागरिकांची फटवणूक केल्या. या कंपन्यांच्या बँक खात्यांची तपासणी केल्या उपरांत सीबीआयक 1000 कोटी परस चड रकमेचो वेव्हार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांत सायबर फ्रॉड रॅकेट पातळिल्ले. ताचो सोद घेवपा खातीर सीबीआयन 27 सुवातेंचेर धाड घाली. उपरांत सीबीआयन 58 कंपनी आनी 17 जाणांर आरोपपत्र दाखल केला. तातूंत 4 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा.
से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए, पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा, जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण तेलंगणा, उत्तर पूर्व कर्नाटकात कोल्ड वेवाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तर पूर्व भारतात दाट धुके आसतले असोय प्राथमीक अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते भायर उत्तर पश्चिम राज्यांनी तापमान देंवपाचोय अदमास उक्तायला. मजगतीं अंदमान आनी निकोबार आयलंडांचेर गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचेय कळीत केला. दिल्लीत अकस्मात वाढिल्ल्या शिंयाच्या दाट धुक्याक लागून दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर फ्लायट ऑपरेशन्सांक बरोच फटको बसलो. साबार फ्लायट्स डिले जाल्यो तर हेर फ्लायट्स रिशेड्यूल करच्यो पडल्यो. ह्या संदर्भात दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडान प्रवाशांक खातीर खासा एडवायझरी जारी करून धुक्या संदर्भातली शिटकावणी दिली. देखून प्रवाशांनी ह्या परिस्थितीची नोंद घेवन तांणी बुक केल्ल्या फ्लायट्सा संबंधीची माहिती त्या कंपनीच्या वेबसायटीचेर मेळटली अशें कळीत केल्लें आसा. राजधानी दिल्लीत सध्या शिंयाच्या दिसांनी धुक्याची चादर पातळ्याच खरी, पण हाच्या परस चड प्रदूषणाक लागून हवेचो दर्जो वायट स्थितीत आशिल्ल्यान राजधानीत साबार नेम लागू केल्ले आसात.
साबार उपाय येवजण करून अजून मेरेन तरी प्रदूषणाचेर आळो हाडपाक यश येवंक ना हेवूय तितलेंच खरें. हवेचो दर्जो सध्या 4.5 परस चड जाल्ल्यान अशा वातावरणात रावपूय तितलेच धोक्याचे जाल्ले आसा. देखून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे यत्न झुजा पावण्यार सुरू आसात. पूर्वेकडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून राज्यात कुडकुड्याचे शी पडटा. उण्यांत उणें तापमान 19 अंशां सकयल देंवप चालूच आसा. काणकोण, सांगे, वाळपय, पेडणे ह्या वाठारांनी उण्यांत उणें तापमान 18 अंशां परस सकयल देंवलां. फुडल्या सप्तकात 19 अंशां परस सकयल देंवतले असो अदमास पणजी वेधशाळेन उक्तायला. हाका लागून सगळ्या वाठारांनी कुडकुड्याचे शी पडटले अशें दिसता. सायबर सेल क्रायम ब्रांच दिल्लीन केल्ल्या व्हडल्या कारवायेंत मल्टी स्टेट सायबर हवाला सिंडिकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेंत वट्ट 33.10 लाख रुपयांची फटवणूक केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ते भायर शेल कंपनी, म्यूल अकाउंट्स आनी हवाला तशेंच क्रिप्टो चॅनलां लेगीत उक्ताडार आयली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार लखनौत ह्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या एका दुबाविताक अटक जाली. पुलिसांनी चॅक बुक्स, डेबिट कार्ड आनी हेर डिजिटल सामान जप्त केल्लें आसा. मजगती NDPS केशींत वॉन्टेड आशिल्लो एक खापो गुन्यांवकार लेगीत ह्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या दुबावितांक आश्रय दिवपाच्या नादात अटकेत आयलो. ह्या दोनूय प्रकरणांचो तपास पुलीस करतात. मध्य प्रदेशातल्या विदिशा जिल्ह्यातल्या जोहाड गांवा कुशीक बस न्हंयत पडून खुबशीं भुरगीं जखमी जालीं. हे घडणुकेक लागून घडणूक थळार भिरांत पातळिल्ली. भुरग्यांक ताकतिकेन वाटायल्ले. मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण खुबशीं भुरगीं जखमी जाल्यात आनी तांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. उत्तर प्रदेशातल्या ईस्टर्न पॅरिफेरल एक्सप्रेसवेचेर जाल्ल्या एका परस चड वाहनांच्या अपघातांत 6 ट्रकांचे लुकसाण जाल्लें आसा. सुदैवान ह्या अपघातांत जिवीतहानी टळ्ळी. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दाट धुक्याक लागून राष्ट्रीय महामार्गाचेर पयलींच सारके दिश्टी पडनाशिल्ले. हाचे आदींय अशा प्रकारचे अपघात घडिल्ल्यान पुलिसांनी आदींच लक्षपूर्वक वाहनां चलोवपाचें आवाहन केल्लें. सध्या नोयडा पुलीस ह्या अपघाताचो पंचनामो करतात. उत्तर प्रदेशातल्या बहराइच मेडिकल कॉलेजींच्या ओटीत
ल्हानसो ब्लास्ट जालो. UPS युनिटांत हो ब्लास्ट जाल्ल्याचें कळटा. ह्या घडणुकेंत खंयच्याच दोतोराक तशेंच दुयेंतींक इजा जावंक ना. तांत्रीक अडचणींक लागून हो ब्लास्ट जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला. घडये शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचोय प्राथमीक अदमास आसा. जोपालो पिड्याक कैद केले उपरांत तांणी घडणूकदार दाखल जावन परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. भारत रणभूमी दर्शन या उपक्रमाअंतर्गत सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तामंग हांणी चोला आणि डोकला या दोन महत्वाच्या बॉर्डर सुवाती पर्यटकां खातीर उक्त्यो केल्ल्यो आसात. भारत रणभूमी दर्शन हो संरक्षण मंत्रालय आणि पर्यटन मंत्रालयाचो मुखेल उपक्रम जावन आसा. या उपक्रमाअंतर्गत बॉर्डर पर्यटनाचेर भर दितले अशें कळटा. हातूंत ह्या वाठारांत रावपी लोकां खातीर मुळावी बांदावळ घटमूट करप आनी हांगासरल्या लोकांचो उदरनिर्वाह सुदारप असो हेत आसा. भारत सरकाराच्या वायब्रंट विलेज प्रोग्रामा प्रमाण सिक्कीमात सरकाराची दृष्टी पयली निमाण्या गांवची उदरगत करप अशें आशिल्ल्याचें कळटा. आमच्या बदलते जिणे शैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या. जाका लागून आयज काल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. आनी भायल्या खाणांची हे अति सेवन कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मूठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतले अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारायनाक. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शिंयाळ्यांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्यात तापमानाक जापसालदार थारावता. शरिराक पुरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय. जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जातात. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानांत जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवप गरजेची आसा. पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्या लोकांमदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणांत वाड जाल्ली दिसून येता. आयज बदलते जिणे शैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणां गोडेमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारकी दुयेंसांचो आस्पाव आसा. भारतांत सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो विशीं वाडपाक लागल्या. खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात. उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारके दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, वळ्यो, पचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारायतात.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.